करता आयचे शुक्राराचे श्रावण पूजेक आयचे एक दिवस मस्त होड म्हण दिसत म्हाका त्या म्हळ्यार आजी कृष्ण जन्माष्टमी आयला शुक्रार चुडी पूजा प्लस आमगेले इंडिपेंडन्स डे सगळ्यांकय कृष्ण जन्माष्टमीचे हार्दिक शुभाशय आणि तशीच इंडिपेंडन्स डेचे शुभाशय. हरे गुरु स्मरण करून आयचे आम्ही शुक्राराचे चुडी पूजेक आम्ही सुरू करूया. मंगलाचरण म्हणून आम्ही सुरू करूया. म्हणते आयताची आशालता प्रभू माताजी. ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने. श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः. माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोऽस्तुते. नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप सिद्धान्तध्वान्तहारिणे. नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भ सरसाम्भोदे पादाम्बुजाय ते नमः. नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते. गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौमश्री जगन्नाथाय ते नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते. जयतां सुरतौ पङ्गोर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ. दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालिभिः सेव्यामानौ स्मरामि. श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः
कर्षण्वेणुस्वनैर्गोपीर् गोपीनाथ श्रीरिस्तुना तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಜಿ. मस्त मस्त धन्यवाद. भारी चंदकून तुम्ही म्हणत असता केन्नाय म्हणल्यार म्हणकेची अशी तुम्ही केन्नाय आमकां साथ दिवक म्हणून रिक्वेस्ट करता माताजी. हरे कृष्ण. भारी चंदन म्हणले धन्यवाद माताजी. आता न्ही मेन इव्हेंट चुडी पुजेवच्या अव हर ग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजी हांका वेलकम करता माताजी. तुम्ही तुळशी पूजा सुरपूर म्हणून सांगून तुळशी पूजा करता करताची आम्ही तुळशी आरती आणि वृंदाष्टकम ऐकूया. तुळशी आरती म्हणच्या येताची स्मिता नायक माताजी तशीच कंटिन्यू कोरेत वृंदाष्टकम म्हणच्या येताची भव्या पै माताजी. हरे कृष्ण. सगळ्यांचे स्वागत. स्टार्ट करचो माता. हरे कृष्ण माताजी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण सगळ्यांक. हरे कृष्ण. माताजी तुलसी प्रणाम सांगता. श्री तुलसी प्रणाम. वृंदायै तुलसी देवे प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः. वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः. वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः. तुलसी कीर्तना. नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः. राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी राधा कृष्ण सेवा पापो ये अभिलाषी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः. जे तुमार शरण लो तारा वांच पूर्ण होय. जे तुमार शरण लोय तारा वांच पूर्ण होय. कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन वासी. कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन वासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः. मोरे अभिलाष विलास कुंज दियोवान. मोरे अभिलाष विलास कुंज दियोवान. नयन हेरी बोसता जुगल रूप राशि. नयन हेरी बोसदा जुगल रूप राशि नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः. ये निवेदन धरो सुतिरनुगता कोरो. ये निवेदन धरो सखीरनुगता कोरो. सेवा अधिकार दिए कोरो निज दासी. सेवा अधिकार दिए कोरो निज दासी
नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः दीन कृष्ण दासे को ये जिन मोर दीन कृष्ण दासे को ये जिन मोर श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा जिन बासी श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा जिन भासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः श्री तुलसी प्रदक्षिणा मंत्र यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यानि कानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी धन्यवाद अवकाश दिल्याबद्दल धन्यवाद थोड़ा आप ही है हाँ हरे कृष्णा भव्या पे माताजी। हरे कृष्णा गांगेय चाम्पेय तदीद्विनिन्दी रोचि प्रवाहास्नपीतात्मवृन्दे बन्धूकबन्धूदिति दिव्यवासो वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् बिम्बादरोदित्वरमन्दहास्या नासाग्रमुक्त्याद्युतिदीपितासे विचित्ररत्नाभरणश्रियाढे वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् समस्तवैकुण्ठशिरोमणौ श्रीकृष्णस्य वृन्दावनधन्यधाम्नि दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्या वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वदाज्ञया पल्लवपुष्पभृङ्गा मृगादिभिर्माधवकेलिकुञ्जाः मध्वादिभिर्भान्ति विभूष्यमाणा वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वदीयद्युतेन निकुञ्जयोनो अत्युत्कयो केलिविलाससिद्धिः त्वत्सौभगं केन निरुच्यतां तत् वन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् रासाभिलाषो वसतिश्च वृन्दा वने त्वदीशाङ्घ्रिसरोजसेवा लभ्या च पुंसां कृपया तवैव वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वं कीर्त्यसे सात्वततन्त्रविद्भिः लीलाभिधाना किल कृष्णशक्तिः तवैव मूर्तिस्तुलसी नृलोके वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् भक्त्या विहीना अपराधलक्षे क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दाष्टकं यः शृणुयात् पठेद्वा वृन्दावनादिशपथब्जभृङ्गः स प्राप्य वृन्दावननित्यवासं तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्थ वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्
वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् इति श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुराकृतं वृन्दादेवाष्टकं सम्पूर्णं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तुळशी पूजा भारी चंद जाली मला की माताजी ते भारी खुशी जाली पळोवन तुळशी भारी चंद कोणतानी श्रृंगार केलेलो आसा तशेंच देवा पोट पळोवन मस्त खुशी जाली माताजी मस्त मस्त तुमकां धन्यवाद भारी चंद जाली चुडी पूजा हरे कृष्णा तशेंच आज तुळशी आरती मिळाली स्मिता नायक माताजी आणि वृंदाष्टक मिळाले भव्या पळय माताजी दोगांक हांगा मस्त मस्त धन्यवाद सांगता दोगांनी भारी चंद करून मिळाले आसा अशी तुम्ही केन्नाय तुमकां सेवा दिवपाक म्हणून रिक्वेस्ट करता हरे कृष्ण। आता मी नेक्स्ट इव्हेंट वचा टॉक आयची स्पीकर आसाची हरग्रेस मथुरा माताजी सगळ्यांक मथुरा माताजी टॉक म्हळ्यार कोणाय चुकयना जी भारी उमेद भारी चंद कोण सांगता जी माताजी स्वागत आस माताजी सानच एक इंट्रोडक्शन 2 सेंटेन्स आमकां अयो नाका इंट्रोडक्शन नाका अगत्य ना जाल्यार एक मेगेल प्युरिफिकेशन कर 2 सेंटेन्स सांगता माताजी मथुरा माताजीले कार्मिक नाव आसा माया कामत माताजी आणि डिसायपल आसाची जय पताका स्वामी महाराजाले तुमचं मस्त स्वागत आस माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मस्त आनंद झाला तो गुरुवंदन को स्टार्ट करता ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णभृष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. આજે પાવન દિવસ ಸೊ ಮಾಯಾ ದೇವಿಲೆ ಹಿಡಿತದಕ್ಕೂನು ಚಂಗುಲದಕ್ಕೂನು ಬಾಯಿರೋಚಿ ತಸಲೆ ತುಳಸಿ ಮಹಾರಾಣಿಲೆ આજે વિશેષ ચૂડી પૂજા મહિમા વૃંદાષ્ટક ऐकलीची, तुलसी आरती ऐकलीची. तो આજે थोडेची आम्ही कशी तुलसी महाराणीक नवविधा ಅಂತೂ ಸೇವ್ कोरेत. नवविधा ಸೇವ್ कशी कोरेत. दृष्टा स्पृष्टा पदाधाता कीर्तिता नमिता श्रुता रोपिता सेविता पूजिता नवदा तुलसी नित्यं ये भजन्ति दिने युगे कोटि सहस्राणि वसन्ति हरिग्रहे. म्हणून असं दृष्ट्वा म्हणल्यारे तुलसी महाराणीका पळची एक सेवा. तुलसी महाराणीक पळयल्यारी दोळ्याक आनंद जाता. कृष्ण भक्ती येता तुलसी पळयल्यारी. नेक्स्ट स्पृष्टा तिका आपुडचे सांगताची तुलसी पान ಅಂತೂ अनंत कोटी विष्णूले वास असतके. सो स्पृष्टा तिका आपळेल निमित्त समित आमका भक्ती येता. नेक्स्ट ध्यान तथा धाता म्हळ्यारी ध्यान करचे. तुलसी महाराणी ध्यान केल्यारी समित आमका कृष्ण भक्ती येता. सांगताची तुलसी महाराणी येद राखतरी दवरनु तुलसी झाड दवरनु आम्ही जपात ध्यान केली तरी जाल्यार आमका कृष्ण प्रेम मिळता. सो धाता. मागीर कीर्तिता कीर्तने आता सगळं वृंदाष्टक केले कीर्तिता तशी तुलसी महाराणी महिमा कीर्तन तरी केले तरी जाल्यार समित आमका कृष्ण भक्ती मिळता. नेक्स्ट नमिता नमन कोरका. तुलसी महाराणीका नमस्कार कोरका. वृंदाय तुलसी देव्याय म्हणून आम्ही नमस्कार करताच वैबा. तशी नमिता नमस्कार दिना नमस्कार घालका. एक दिवस नाही. चूडी पूजा आज चूडी पूजा म्हणून आयच दिवस मात नाही. डेली नमस्कार घालका तुलसी महाराणीका. श्रुता मागीर ऐकूचे तुलसी महाराणीले महिमा ऐकले निमित्त समित आमका कृष्ण भक्ती येता. नेक्स्ट रोपिता म्हळ्यार तुलसी झाड वोवन तिगेले सेव करचे. सांगताची तुलसीचे प्रतिष्ठापना म्हळ्यार तुलसी झाड वोवन ताका नित्य पूज केल्यार कशें जाता म्हळ्यार 7 कोटी अम्माले आनी 7 कोटी अन्नाले अन्नाल कडे जन उद्धार जाता. एक तुलसी झाड वोवन तिगेल कॅर तरी घेतले जाल्यार 7 कोटी अयो ल्याक करू आलोचन करू जनक आमगेले आज्जो पिज्जो तांगेले नांव आमकां गोतना म्हणटना 7 कोटी अन्नाले 7 कोटी अम्माल कडे जन उद्धार जाताची. मागीर कसं म्हळ्यार एक कल्प तर्क वैकुंठ वास मेळटा काय. तुलसी झाड स्थापन करून तिगेल सेव तरी केली जाल्यार म्हणून सांगताची. म्हणटना सुलभेरी आमी सेवा करेत न्ही. मागीर सेविता म्हळ्यार तिगेल केर घेवका. केर कशी घेवका म्हळ्यार आजी हांव सांगता. पयरी शुक्रारा माताजीन सांगले कशी केर घेवका कशी तुळशी मंजेरी काडका कशी करका म्हणून. आजी सेविता तिगेल कशी केर घेवका. नुतंच एक झाड वोवले तुळसीक ताका उदक 1-2 दीस मात उदक घालचे ना. वारा 1 दीस उदक घालचे ना. तिगेल ताकडे पळोवचे ना. तशें केल्यार ते केर जायना न्हू. सो केर कशी घेवका पळयाची. आनी तूं कशी सांगला म्हळ्यार आतां तुळसी झाड एक पंता ताजे मात्ते चिके भारशी जाता म्हळ्यार
मुळांतू रूट आदकून ಬೇರು समेत तुळशी झाड अशी वैर येवन ह्या जाता वैव तेन्ना ताजे जडासणेक ते तुळशी झाड अशी तेन्ना आमी चिकेची तुळशी झाड कट कोरयता म्हणून सांगताची. कट्ट निजांव ते कट्ट करची ना, पयलीं माताजीन सांगला म्हणजे ताजे कणस मात अशी काडका म्हणून सांगला. कशी नांगकूड समीत लागून तुलसी इवन तुलसी या कणस जो तुलसीचे कदर काढताना आम्ही तिगे लागी ताजे हे मंत्र कसला हांव तुळसी काडटा तुका एटलिस्ट आमी मनानपणी सांगित हांव तुळसी काडटास म्हाका क्षम करती, हांव कृष्णाल पुजे खातीर हांव काडटास म्हणून तितलेपणी सांगून तिगेले तुळसी दळ आमी काडयता. हांकां कशें सांगला म्हणल्यार आतां कात्रेन कट कोरयता जाल्यार ती कात्तरी शाप आसता. शाप म्हळ्यार एका पंत कट्ट करतना अशी ते कट्ट करूं जायना, तुळशीक मस्त दुखचे तशी करूं नज. ते कट्ट करतना पाट्टांनी कट जावका तशी कशी खंय कट्ट कोरका म्हळ्यार आतां दोनी तुळशी दळा मध्येन तूं एक व्हडली घेल्लो येवन अशा पुरो पळय तेन्ना ते जड जाता म्हणटना तेन्ना ते एक वयले अशी कट कोरयता म्हणून सांगला. तशी कट कोरून चिकेची तिगेले ते वैरी भार उणी जाव तशी आमी कट कोरयता म्हणून सांगला. कट करतना पटकन कट जावका ते अर्द तुमी पेस्का तेनी कट करूं नज. ताजे बले झाड कट करची कात्तरीनी तरी आसल्यार भारी अनुकूल ते पटकन कट जावका. तशी जड जायना अशी तिका कट कोरका म्हणून सांगला. आनी सपोज माताजीन सांगिल्ले पुळी पंता कसं म्हळ्यार झाड चिके मंजेरी आयली म्हणल्यार ती सुकली म्हणून सांगतात तेन्ना झाड ताजी पूर एनर्जी त्या मंजेरी वयरी वता आनी झाड चिके सुकून येता म्हणून सांगला वयवा. तशी पक्कनी एक घेल्लो चिके सुकून आस म्हणले क्या डिसीज्ड म्हळ्यार सुकून आयला एक गेल्लो बिंगट पुरो ग्रीन आसा म्हणून तरी जाल्यार तेन्ना तो सुकून आयलो गेल्लो चिकेची कट कोरयता म्हणून सांगला. तशी तिगेले केन्नाय आमी पळोवका तुळसी झाड कशी नित्य पळयल्यार कळटा. तुमी केन्नाय जो एक म्हयन्या म्हणटा पळयल्यार जाय नित्य तुळसी तिका उदक घालका. उदक घालचे विशय तशे आतां कशी आमकां मिगेल मायनांनी सांगिल्लें कशी तुळसी कशी तांब्यान भास्सनी घालांचे अशी उदक घालून हगूर हातार उदक घालून तिगेले उदक घालचे कळवा म्हळ्यार ताजी रुटाक आनी दुखना अशी ताजी मात्तेनी सकड भायर येना अशी हगूर ना तर जाल्यार उदक घालका जाल्यार तुमी कसले स्प्रे तसले हांव तूं घालयता म्हणून कॅटलान स्प्रे तसल्यान घालयता ना जाल्यार हगूर हातार घालून हगूर तिका उदक घालका. उदक घालचें केन्ना ओवर उदक घालून थोडेशी उदक घालका. पावस न्ही आयल्यार पळोवका हांतू चिके मॉइश्चर मात्तेन मस्त वल्ली मात्त जाल्यार एक रास एक कळसो एक तांबयो बसक्कानी उदक घालचे असं सकड करून तशी तुळशीले केअर घेवका म्हणून सांगला. नेक्स्ट पूजिता पूज करका तुळशीचे आरती डेली आरती करका. आमगेल्यान शुक्रार न्ही आयतार श्रावणा मात तुळशी पूजा करची न्ही डेली पूजिता तिका धूप दीप पुरा ताजेन आरती करका. मागीर नित्य तुळशीले पूज करका. मेरी नवदा तुळसी नित्यम ये भजंती दिने युगे कोटी सहस्राणि वसंती हरिगृहे. हे नवदा सेवा तुळशी सेवा केलेली निमित्त कोटी सहस्राणि वसंती हरिगृहे. हरी आमगेल घरकडे वास करता अशी नवविध तुळशी महाराणीले आमी सेवा करका म्हणून सांगला. पण एक कल्पांत एक तुळशी महाराणीले काणी आस कळवा. एक कल्पांत कशी ह्या जातना समुद्र मंथन जातना धन्वंतरी प्रभू
कळस अमृत कळस घेऊन येता. अमृत कळस घेऊन घेताना त्या भारी तेजोमय जाऊन धन्वंतरी भगवान येत काय तेजोमय भारी आनंदस्के आनंदारी त्या अमृत कळस घेऊन येताना तांगेल दोळा दुखून एक 2 ड्रॉप्स ते कलशांतू पडतके ते कलशांतू तेन्ना इमिडिएटली ಈ देवता तुळसी देवी तांत दखून येतके तुळसी महाराणी तशी ती आईल मिळसता पुरा देवी देवता पुरा तिका प्रदक्षिण करताचे तशी तुळसी महाराणीले आविर्भाव जाल्ले म्हणून एक कल्पांतू सांगताचे. तशी तुळसी म्हळ्यार तिका तुलने नातिली म्हळ्यार तिका कंपेर कोणाकय कंपेर करूं जायना तसल नमनेची ती अद्वितीय तसल देवी ती म्हणून सांगताची. तशी कृष्णान कोणाकय दिनातील स्थान तिका दिला म्हणून सांगताची. कसं म्हळ्यार 560 मिलियन तीर्थक्षेत्र तिगेल्या रुटांत आसा. 560 मिलियन तीर्थक्षेत्र तिगेले रुटांत आसा. सर्व तीर्थानि यन्मध्ये सर्व देवता यद्ग्रे सर्व वेदाश्च तुलसीत्वां नमामि. यन्मूले सर्व तीर्थानि यन्मध्ये सर्व देवता तिगेल मध्ये तू सर्व देवता आसा. यन्मूले सर्व तीर्थानि मुळांत रुटांत सर्व तीर्थ म्हळ्यार कितले 560 मिलियन तीर्थक्षेत्र काय आम्ही इमॅजिन करूं जायना. तितले तीर्थक्षेत्राक विजीट करूंक वच्चाक तसल तुमकां तुळसी बुडांत तुळसी रुटांत तुमकां ताजी उदकाक प्रोक्षण केल्यार सर्व तीर्थ गेले तितले पुण्य मेळटा. आणि मध्ये सर्व देवता यदग्रे सर्व वेदाश्च वैरी तिगेले वैरी सर्व वेद सर्व वेदाश्च तुलसीत्वां नमामि. तसल तुळसीका आमी नमस्कार करका म्हणून सांगताची. आणि पुळीपद माताजीन सांगला तुळसी मंजरी कृष्णाक अर्पण केलं तितली संतोष की तुळसी ते फूल ते मंजरी अर्पित केल्यार तितलं भारी प्रीतीक जातके. सो आणि तुमकां गोतू असं म्हणकेची ते तुळसीची सुकील काड्डी तरी असले ते वाती दवरून आरती कृष्णा आरती केले जाल्यार 10 मिलियन दिव दाखयल्या म्हणके जाता. एक तुळसी काड्डी एक दिव्यांत दवरून तरी दाखयता जाल्यार 10 मिलियन म्हणटना कितलं सुलभ तरी आम्ही 10 मिलियन वर्ष वांचे येयनाची तांत 10 मिलियन दिव दाखोवच्याक साध्य ना. तसं एक काड्डी तरी दवरून कृष्णा दाखयता जाल्यार 10 मिलियन तसल तुळसी महाराणी कृपा प्रदायिनी आमकां भक्ती दिता. आमगेल कितली पाप प्रदक्षिण केले ब्रह्महत्या तसल पाप नाश जाता. सांगतात की तुळसी महाराणीक आमी प्रतिष्ठापन तिगेल सेव तरी केले जाल्यार गोहत्या भ्रूण हत्या मात्र हत्या ब्राह्मण हत्या तसल घोर पाप समेत नाश जाता. तुळसी महाराणीक स्थापन करून तिगेल सेव तरी केले तर जाल्यार असल तुळसी महाराणी महिमा हे सांगच्याक म्हाका अवकाश दिलेला हांव भागवत पुराण कोंकणी तांकां मस्त मत धन्यवाद. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. भारी चंद कोण तुम्ही आमकां तुळशी महाराणीले नवविध नमुन्यार कशी कोरयता म्हणून तुम्ही भारी चंद कोण आमकां सांगिल्लें आसा. कशी फोन करता त्या तुमकां तुम्ही सांगिल्लें आसा माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. कोणाकय माताजी क्वेश्चन्स निम्बल आसल्यार निंबोयता. हरे कृष्णा. त्या दिवस क्लास म्हणजे ऑफिस आशिल्ली निमित्त येवचें जाय न्ही. कशी केअर घेवपाक कशी आशिल्ली माताजी त्या कारण की तुम्ही म्हणजे ही कट करताना नांगपुट लागपाचें ना आणि केलो सांगू दाखय माताजी प्लीज. हरे कृष्णा. वय माताजीन कशी सांगिल्ली म्हळ्यार तेंची आमी वयीचे तुळसी केन्नाय 2 पान येता तांत मध्येंत 2 पाद्य 2 मंजेर येत न्हय ते मंजेर मस्त व्हड तरी जाल्यार म्हळ्यार सुकील तर जाल्यार बी सुकील तर जाल्यार चिके काडूंक कशें जाता. सानाची फूल तर अशी जाल्यार हगूर अशी हातान काडूं जाता.
नांग कुठला गुणज म्हणून सांगला वय माताजीनं. आणि त्या कृष्णाक अर्पण कोरका तितलेची. आणि तुळसी ह्या कशी जाता एक तरी काढला रे ताका वेरियस ब्रांचेस येता आणि तुळसी भारी लायक जाता. तुम्ही तुळसीचे ते काण तरी जालं जाल्यार तुळसीची एनर्जी पुरा तांतू वचून तुळसी सुकून येता. ते खाण आमी ती सपोज ते तुळसी झाड पोरणी तरी जाल्ली तर जाल्यार तुळसीची बी आयल्यार ती बी काणू आमी प्रिजर्व करून आमकां जावं तेन्ना बी घालून आमी तुळसी झाड कोरयता म्हणून माताजीन सांगिल्लें. तितलेच आणि विशेष काय ना. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. ते तुळशी कद्र काडचेसानी सुकील कद्र काडका जाल्यार आमी बायलान काडच्या ना दादल्यान काडका म्हणतिशिल्ले म्हालगडे वय ते. ह्यांची एक समस्या कसं म्हळ्यार ऍक्च्युअली आमी कशी म्हळ्यार आमी आत्म दादले चलांतू आत्मी एकची बायल चलांतू आत्मी एकची. सो दादले बायले फरक ना भक्तीन तू दादले बायले फरक ना. फरक ना. आता चूडी पूजा सुमंगली मात्र करका म्हणा तुळसी पूजा सगळ्यान चेडवान मांताऱ्यान प्रति एकल्यान तुळसी प्रदक्षिण घालका ती उद्दाक घालका म्हळ्यार तसल तुळसी ती भक्ती प्रदायिनी तस्मिता ते सकडना. आम्ही कसं म्हणले ताची आम्ही एक चेतना आत्मा प्रत्येक हृदयांत आशिल्लो तो चेतना आत्माचे गुर्तुस कोरून त्या लिंगभेद करचे नाका म्हणून भक्ती सांगता. लिंगभेद नाका. ओके माताजी. ते पहिले तुला सांगतिशिल्ले आमकां तेची हांव हांकां सांगले काड म्हणून हांकां फाल्यां काडे करताचे. आमी काणगेन वचचे असले रे कुडले करीत खंयचे काम. म्हळ्यार सुमार लेट येता आमगेल मना टायमार करनात तन्नी तेन्ना आमकां इरिटेट जाता. करेक्ट. इंडिपेंडंट जाता आमी ते डिपेंडंट जाता. करेक्ट. जेवचे फुडें म्हळ्यार सकाळीची करची लायक जेवचे फुडें करता म्हणून सांगताची. हांव हे करता टिफिन खाता तुळशी पूजा करून घेवची देवाक एक मंत्र म्हणून घेवन कडे टिफिन खावचे नावन घेवन सकाळी. ओके 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 भारी. कर्कट आनी खातात न्ही वेकडेर माताजी. वय कसं म्हळ्यार कसं सांगताची कसं उपास म्हळ्यार व्हडलो उपास करता म्हणना. अरे हांव तुळसी उद्दा गांजे तरी हांव तान्नी पिता म्हळ्यार सानूचे उपास केला पुरो देव रेकग्नायज करता ओ कितली हिक मिगेल विश्वास आसा म्हणून सना सेवा कोरेत आमकां जाता जाय नातील काय ना. तुम्ही सांगला म्हणजे हांव न्हांवन तुळसी उद्दा गांजे तरी तान्नी पिता तो सानो उपास पुरो म्हणून सांगताची महात्मा. ते एक हे केलं हांवें म्हळ्यार एक नमुनो मनात एक हे केला म्हणतात न्ही मनात घेतला ते कर का म्हळ्यार म्हाका कसले प्रॉब्लेम आयले फेस करच्याक बेगीन स्ट्रेंथ मेळटा म्हणगे न्हू. हांवें मना करून घेतलेले. आतां घरा येद्रा कधी वचन आसा ते एक ऍड केला देवळा वचून तीर्थ पंचामृत घेवन प्रदक्षिण काणगेन येवन टिफिन खावचे आनी 10 मिनिट लेट जाता इतलेच. ह्या कसं जात म्हळ्यार आमगेली इंद्रिया वेरी कंट्रोल हगूर थोडे येता बूक तर सुचकय जायना मना कंट्रोल करूकय जायना म्हणून आमी लेखता न्हू. हे थोडे सनाची आमी व्रत सना केलेले निमित्त आमगेले वयर आमकां कंट्रोल येता. फाल्यां ते कंट्रोल येयले निमित्त कसली समस्या येयल्यार ते येदू सुचक देव शक्ती दिता आमकां. सो आमी जायना म्हणून लेख कनेज. सो सना व्रत सनाचे उपास कोण अभ्यास केल्यार तेन शरीर आपापी आयकता. होय माताजी. हे हेच्यार हांव जस्ट एक 1 वर्ष जाले एकादशी उपास करच्या लागून म्हाका स्टार्टींग 2 पंथ मस्त कश्ट जाले. अयो देवा कशें करचे म्हण कडे हांवेंची मनांत एक दृढ निश्चय केले. त्यानंतर आता काय ना आता आरामशीर वता. करेक्ट. ऍक्च्युअली कसं म्हळ्यार आज मनोबल ना मनोस्थैर्य ना जनाक आमी जायना म्हणून ऍक्च्युअली मनांत दृढ तरी असल्यार खंयचें काम करूं जाता. मनाची आमी तयार करनाची कसलं काम करूं. सो
मनोबल दृढ जावं जाल्यार भक्ती पता आयल्यार खंडीत देख देव म्हाका सहाय करतलो, देव म्हाका हे करता, शक्ती दिता म्हळेले आमगे मना तरी आयले आमकां आपापी शरिरांचो शक्ती येता. आता कशी सांगतल नाशिल न्ही सांतुनाना. होय आमकां अशी सांग नाशिले तू करची ना गो उपास करत ना गो मग पेरेंट्साला मोग म्हणला न्ही आमी आतां भक्ती पतांतू आनी सत्संगात आयल्याच म्हणले आमकां बेगीन वट्ट लोकाले बल मेळ्ळा. लोकाले सांगून घेवन आमकां नाजाल्यार आमी वाजून घेवन आमकां अर्थ जायनाशिलो कसलेच. तुम्ही आईल्यांक आनी एक दोग जणांक ऍड करून ना तुम्ही ऐकलं दुसऱ्या सांगल्यार पुरो ते सगळ्याक हाजे फायदो मेळ्ळो म्हणून तितलेच आमगेले भागपुराण कोंकणीच मेन उद्देश तेचे सगळ्याक हाजे फायदो मेळका म्हणून म्हळेले आमगेले एक मेन उद्देश तितले. स्फूर्ती पै. वय 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 ओके धन्यवाद. धन्यवाद माताजी. माताजी हरे कृष्णा. म्हाका एक हे तुळशी झाडांतल्यान तुळशी आमी 12 नंतर काडचें जेवण म्हणटा ती तेंचे हांव फॉलो करता ते समना माताजी. वय करेक्ट करेक्ट. तुळशी पूजा निजांतून आमी पुरा 5:30 भितर सकाळीची तुळशी पूजा करताची. ताका करेक्ट टायम उदक घालचे कसं म्हळ्यार 9 भितरी तुळशी पूजा करका म्हणून सांगताची. 12 गंटे नंतर नाका 12 गंटे नंतर सूर्य वैरे तरी इवन सांजवेळ समेत तुळशीक सूर्यास्त जातरी तुळशी उदक आनी म्हळ्यार घालून म्हणून आसता शास्त्रांत. सो ओके जाल तितले सकाळी करूंक प्रयत्न करीत दिसता ना करू जात की म्हणून एक काम करीत आमी. आनी कसं म्हणजे जलदान सकाळी दनपार आणि सांजे अशी जल दिता ती म्हणटा अर्घी वेत सूर्याक वेते कसं म्हाका ते क्लियर गोतना माताजी. सूर्याक अर्घ दिवचे ओके कसं जाल्यार सकाळी करचे सकड लायक कळवा पुरा. तुळशीक उदक तुम्ही घालेता 12 गंटे पुढे म्हळ्यार तुळशी पूजा आनी ज्या 11 11:30 अशी पूजा करेत करून नज्ज म्हणून ना जाल्यार बेस्ट टायम 9 गंटे भितरीची. आनी सांजवेळा सूर्यास्त जातरी तुम्ही उदक आता कसं वैशाखारे तुळशी सुक्त न्हू तेन्ना तिका उदक घालका म्हण दिसता कळवा. तेन्ना सांजवेळ थोडे उदक घालेत जाल्यार सूर्यास्ता पुढे वैशाखाऱ्यांनी पुरा घालेत. हरे कृष्ण माताजी. अनेक प्रॉब्लेम आशिले अनेक विचारचे आशिले सांगितले तुम्ही सांगतावे तुम्ही विचारता स्मिता नायक माताजी. ना म्हाका तितलें गोतना माताजी. देवकी माताजी मस्त नॉलेज आसा. हांव नाही तुम्ही प्रश्न म्हाका एक म्हळ्यार वय म्हळ्यार मिगील घर कडेन तुळशी झाड आसा माताजी. 3-4 वर्साचे ताजे मूळ पळय इतलो तोर अशी झाड म्हळ्यार एक सान्ना रूखसो इतलो चंद मिगेल टेरेसारी झाड आसा आनी मिगेल वृंदावनान ते पूजा करता पळय तांतय आसा. तें झाड भारी चंद जाता. देवा हांव डेली तुमी म्हणा सकाळी हांव उदक आनी घालचें देवा अगरबत्ती लावची त्या तुळशी माता करता. तुळश काडचें आमी कांड दवरता पळय नेक्स्ट डे कितें म्हणून तें हांव म्हणलें की दनपार 12 गंटे भितर कांड दवरता ताजे नंतर आपडचें नज अशी करेक्ट वय तें हांव तुमकां सांगलें. वय धन्यवाद. आनी केलो जन सांगताचे तुळशी कपडे कापी पेटी घाली त्या घाली ह्या घाली कचकसन सकड सांगताचे ते सकड करून ताका मॅन्यूर जावका म्हणजे जाल्यार ते शेण सुकील शेणाचे पिट्टी आनी सकड घालेत म्हणून कापी पेटी घाली त्या घाली कचकसन पुरो युट्यूबार पुरो दाखयता ते सकड घालूनच मॅन्यूर पुरो. हरे कृष्ण माताजी. तुमकां कष्ट दिते क्वेश्चन ना सांगाच. ती स्मिता नायक माताजी विचारतशिल्ली मध्ये हांव एंट्री केली ताका तिका सॉरी म्हण ते म्हळ्यार आषाढ एकादशी तुला कार्तिक एकादशी पासून 4 महिने उदक घालच्या ना म्हणतशिले पयले कालान तू म्हळ्यार चातुर्मास म्हणून जाल्यार बेंगळुरान पावस उरना न्ही तेन्ना कसं करचें ते गांव वाटेन पावस आशिल्लो म्हण तेन्ना म्हणतशील ते मेगेले मलगड लोक म्हणून म्हाका दिसता मस्त पावस पळयाचे आतां हांव सांगिल्लें
तुळशीक हा. मुळांत उदक घालून ते उदक मात्यार प्रोक्षण केलें कितले 560 मिलियन तीर्थ नाको तीर्थ स्नान हो जाव ते करून प्रोक्षण करून वय येवका वय वय उदक घालून ते उदक आमी मात्यार प्रोक्षण केलता तेन्ना 560 मिलियन तीर्थ स्नान जाता नाक डेली हा. करका उदक घालका होय. जाल्यार हवामान आतां कित उदक घालका आतां हांवें आतां बेंगलोरांत अशें हा. पावस आनी असले थोडी उदक घालून प्रोक्षण कर मस्त उदक घालून कशी पण माती तेची वल्ली 4 आसता महिने म्हणजे पावस 4 महिने पावस उरना हांगा तेव्हा कशी वय उदक घालायची तेव्हा दिसता वय देखून वय वय घालका ते माती कशी आसा की त्या प्रकार उदक घालून ते उदक प्रोक्षण करका ताजी माती लावन घेवका मृत्तिका तुळशीची ती माती लावन घेवका ते वेग आनी तुळशीक पानाक आपुडका आपुळ्ळारी मस्त कितले अनंत कोटी विष्णू स्पर्श जाला म्हण जाता आवेल आवेल पाय आपुडल्या बरी जाता अशी न्ही वय आपुडका कृष्णाल पाद स्पर्श केला म्हण जाता आणि एक कसं की मला क्वेश्चन आम्ही ते घरात तू देवा नैवेद्य करतात न्हे ताका तुळशी पानं जायजेत न्ही ते तुळशीन तर वृंदावनात असेल तुळशीचे पानं काढच्या नजे नेवे ते काडेत तूक तशी काय ना आता मिगेल दुवेल घरकडे असते बेंगलोर आम्ही काही नित्य तुळस येऊ का म्हणे काही 10 पोटांत तुळशीची घरकड पुरं तुळशीची नित्य सेपरेट पोट नेवे काडेत काय पूजी करते काढच्या ना पूजी करची तुळशीच काढच्या अडना काढेत काय नाही ना तशी आम्ही तुळशीले मेन उद्देश कसं नाही ती कृष्णाल पदकमलारी चोडच्या कती लाईक करत ना सो घाले तर काय जाय ना काय जाय कसले वडणी शास्त्र संमत असतं का काय वडणी थँक्यू हरे कृष्ण हरे कृष्णा माताजी तुम्ही म्हणल्या की सुकल त्या मंजेरी असल्यार ताजेन अनेक पॉट असल्यार तांदूळ भितर झाड करियत बट अगर पक्कने तरणी असल्यार ते कट करताच म्हूण म्हणलें ते कट कर आमी कृष्णाला चरण घालका झाडा मुळा घालचे अभ्यास पुरशील त्या करूनच नवा वय ताज्या मस्त तरी असल्यार माळ कोण घालेत फुलामध्ये तो दवन माळ कोण घालेत मंजेरीचे फूल नव्हे तुळशी फूल नव्हता माळ कोण घालेत कृष्णाक फूल दवन हरे कृष्णा ओके सांगा माताजी सांगा तशी माळ कोण घालेत कितले मस्त तरी असल्यारी माळ कोण घालायची एक क्षांते आणि गुलाबी ना ताजी तुळशी माळ कोण घालेत देवाक हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण आय थिंक प्रश्न जाल्ले म्हण लेखता माताजी ओवर टू यू हरे कृष्णा माताजी तुम्ही फारी चंद करून आन्सर केलेलं आसा म्यूटार असायच माताजी तुम्ही सखी चरणी माताजी आणि कसं नाही ऍड करचेसला सांगेत सम पॉइंट्स हांव लेफ्ट सोडलेले तरी जाल्यार हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम थँक यू सो मच तुमगेला वंडरफुल सेवा खातीर केन्नाय आमकां तुमी शेनवारचे येवन शिला प्रभुपाद लिलामृत सांगून दिता आसता चितले नेक्टर आजी आम्ही तुमगेले मुख्य कमला दखून तुळशीचे अमृत ऐकलेंची थँक्यू सो मच माताजी तुमगेल टाइम काणू आमकां ब्लेसिंग्स दिलेला हरे कृष्णा हरी बोल हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माताजी हरे कृष्ण मी आणि खंयचे पॉइंट सोडल्यार सांगेत माताजी कॅन ऍड इट पॉइंट्स हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी एक म्हाका एक डाऊट आशिल्लो माताजी एक्चुअली हांगा गांवांत तांणी तुळशी झाड कंप्लीट म्हळ्यार ह्या पासून तांणी काणची करेक्ट आणि अनेक वयच म्हळ्यार त्या कंप्लीट वतारी म्हळ्यार 9 झाड वोवे म्हळ्यार ते आसतना 9 झाड वोवेत ते अर्ध बावन ह्या जावन आसता ड्राय जावन ते आसतना झाड वोचे जायना तेजी काट्ट्यान तूं सानयचे आसता न्हू आनीक झाड वोचे जाता तितले जाग आसतना म्हण लेखता सो
सपोज ते सुक तरी आयले मस्त पोरणी तरी जाल्यारी तेन्ना काणू ओव येता तशें कांय ना ओव येता आनी तुमी ते सुकील झाड तुम्ही गणहोम कसले होम न्ही करचे आसल्यार ते हवनात आनी तुलसीचे कास्ट घालयता फुडें आमी पुरा माडार उडोवचे आशिल्ले ते सुकील झाड मागीर गणहोम असल सकट घरकडे करतना ते घालचे आशिल्ले ताजी कास्ट सो पूर्ती सुकून गेला म्हणटा तेन्ना काड येता सुकून गेला पोरणी जाले ताजे झाड म्हणटा जाल्यार तेन्ना काड येता कांय जायना आनीक तुळस वयताचीच न्हू आमी तशें सकट हें अनुमान करून कसले तेज निमी तशी जाता निमी तशी जाता म्हणून तसं ना आमी आनीक तुळस घालचे खातीर ते झाड ओल्ड जाला सुकत आयला म्हणून काडचे अडना काणू जावं जाल्यार शेणा पिट्टेनी घालू ते मात्तेनी काणू माती केन्नाय घट्टी तरी जाले तुलसी झाडांत माती तरी घट्टी तरी जाल्यार एक फोर्क नाव एक पेस्काट किसाना हगूर माती सोडसून घेवका तेन्ना चिके ते रुट्साक दूख जायना अशी तशी करपाची पडटा तशें जाल्यार मात झाड लायक वयर येता तशी तशी करून अशी करून म्हणून सकड नाकना तिले सकड आलोचन करून थोडेची लूज करका थोडे उदक घालका थोडे शेणा पिट्टी जावं जाल्यार आसल्या सुकील शेणा पिट्टी घालयत कोरयता ताजी केअर घेवचे तुलसीला सांगिल्लो तुलसी केअर घेतल्यार कितले जाता 7 कोटी अन्नाले अम्माले कಡೆ जनाक उद्धार जाता धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण सॉरी कोणगे उलयता म्हाका तशें जालें फील कोणगे उलयता आशिल्लो ना माताजी म्हाका इतलेच म्हणचे आशिल्ले देवकी माताजी नायल्यार कितले निमगुचे कितले उलोवचे म्हणून कळना तितले जाता आमकां మీకు ఫోన్ నంబర్ असल्यार तुम्ही फोन करीत काय वाट एनी टाइम कसं डाऊट असल्यार म्हाका फोन करीत बाय खंडित माताजी हरे कृष्ण धन्यवाद हरे कृष्णा माताजी मस्त धन्यवाद तुम्ही सांगल्यार आमकां आमगेले मालगड मनशां अम्मा आमगेले मामा आनी पुरा सांगेल पुरा आवड आसत माताजी मस्त खुशी भारी खुशी जाली माताजी सगळे डाउट्स निमगेले सगळ्यांकय मनांत आसच्या पुरून दिसता सगळ्यांकय आन्सर मेळ्ळा म्हणून हांव लेखता आता क्वेश्चन एंड आन्सर जाला जाल्यार आमी चूडी एक्सचेंज करत हरे कृष्णा माताजी मधुरा मंदाकिनी मधुरा म्यूटर असना सखीचरण माताजी मथुरा माताजी आणि माया माताजी कोण स्मिता माताजी पूरा चूडिगे मगेले आणि हंग प्रसाद अस चूडिगे ती प्लीज आणि मगेले स्पिरिच्युअल प्रोग्रेस आशीर्वाद करा पूरा वैष्णव अंक हांव दिता चूडी आणि प्रसाद हरे कृष्णा सखीचरण माताजी तुमको बरे पूरा जनाक हरे कृष्णा हरे कृष्णा बारी चंद जाला माताजी चूडी तुमगेली मस्त धन्यवाद मथुरा माताजी कय मंदाकिनी माताजी सगळ्यांकय हांव भागवत पुराण तुमकणी तर्फेन मस्त धन्यवाद सांगता तशीच रिसाइट केलेले स्मिता नायक माताजी भव्या पै माताजी आणि आशालता प्रभू माता सगळ्यांकय मस्त धन्यवाद भारी